कित्याक जाय तुमचो आर्ग्युमेंट की हांव इंग्लिशीक ग्रांट दिवची म्हण I'm telling you, see, RT Act makes it compulsory to get for that I should get free education. Supreme Court decides that I am going to decide which language I should take. So there I am contradicting. My question is, I don't know whether Bhai is falling into the trap knowingly or unknowingly. It is the high class that is suppressing in the name of Matrabhasha. You are getting this into a class quarrel now. It is the class quarrel. It is. I'll tell you why. It is not an educational issue. I will explain to you 1 minute. Those institutions that are running today English primary schools are affluent class. You are allowing them to fleece the people there for no reason. And I will tell you what is happening. People who cannot afford put their children there, take loans, fall into a debt trap. Then afterwards that child cannot go further. Tomorrow government decides that we are not going to allow any English primary school. I'm coming to that. Are you okay with that? I'm coming. No. And all children of all classes go to the same. Please understand. This government has perpetrated the greatest crime of suppressing the fundamental right of starting institutions in English. And today, after this judgment, when I have a right to decide my language, I have a right to decide to which institution I should teach. And you want government? 26 schools were not granted permission by this government. And you are saying you should be provided free education there. Yes. But RT says so. Fallacy in this argument also. Because RT. I am not only in politics, but I am also in the educational field. Correct. आम्ही स्कुलांत चलयतात. कळ्ळें? हांव आतां गेली 40 वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत हांवूय काम बरेंच करता. स्कूल पासून कॉलेज पर्यंत आसा. आनी म्हजो अनुभव असो खेड्यांतले पालकांक दिसता की आपल्या भुरग्यांनी शहरांत वचचें म्हणून. कळ्ळें? शहरांतल्या पालकांक दिसता की आपल्या ठरावीक स्कुलांतूच वचचें म्हणून आमी. गांवांतले शेजारचे स्कूल जर ते कोंकणी शिकयता, मराठी शिकयता आनी इंग्लिशूय जर शिकयता ते तांकां नाका. दुसरे कडेन वचपाची ही एक मानसिकता तयार जाल्या लोकां मदीं की पयस जें कितें आसा तें बरें म्हणून. आनी थंय कितलेय पयशे दिवपाक पालक आज तयार जाले. आनी लोकांच्या तकलेन एक वेगळोच असो विचार केला ती कोंकणी ती मराठी जाय कित्याक? आमी उलयतात न्ही आमी मराठी, कोंकणी उलयतात न्ही आमी, आमकां येता कोंकणी. दॅट इज नॉट द वे टू गो अबावट. शेवटी मेंटल जर फॅकल्टी जर डिवेलप करतले आनी हांव सांगिना हे युनायटेड नेशन सांगता, हे भारत सरकार सांगता, हे युनायटेड किंगडम UK सांगता, हे पोर्तुगाल सांगता. बाई ही सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ती सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर ऑल्सो क्रिएट्स अ कॅटेगरी called linguistic and religious minorities. And it doesn't specify aided or unaided. आमच्या घटनेनच सांगला न्ही ते. So linguistic minority अधिकार मान्य केले. Aided and unaided, the Supreme Court has nothing to touch that subject. Supreme Court has just called them religious and linguistic minorities. Correct. It has not said that English schools who are not unaided, who are unaided, should not be given aid, because that is being taken care by RT. You read this in the context of what was happening in Karnataka. Karnataka said Kannadi. Yes. Kannada language compulsory. म्हणून हे सगळं जाल्लें आसा. थंय तो गोव्यान चल्ला कितें तेजे कडेन कंपेर प्लीज करूं नाका. सुरेल म्हाका एक गजाल सांग, जेन्ना सुप्रीम कोर्ट सांगता की रिलिजियस आनी लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी आनी तांकां अधिकार आसा म्हणून आपल्याक जाय त्या भाशेंतल्यान शिकोवपाचें, गोवा गव्हर्नमेंट म्हणटा की आमी अगेन रिलिजियस मायनॉरिटीच्या स्कुलांक आपली भाशेंतल्यान शिकोवपाचो अधिकार दितात, ग्रांट दितात. थंय डोंट यू थिंक दॅट इज इन ट्यून विथ दीस रिसंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? ना, ते लागना. कारण आमी पळोवपाक जाय जेन्ना आमी आर्टिकल 29 आनी आर्टिकल 30 हे दोनी जोडून आमी जेन्ना हें करपाक जाय तेन्ना आर्टिकल 29 म्हणटा भाईन जशें सांगलें की सगळ्या हांकां सोसायटींतल्या खंयच्याय घटकाक तांचे कल्चर जावं स्क्रिप्ट आनी लँग्वेज सांबाळून दवरपाक एक रायट आसा. आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1. आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 मायनॉरिटी इन्स्टिट्युशनांक ते जावं मागीर रिलिजियस जावं नाजाल्यार लिंग्विस्टीक तांकां आपले एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशन्स एस्टाब्लीश आनी एडमिनिस्टर करपाक अधिकार आसा. आतां ह्याच डिसिजनान सुप्रीम कोर्टान हें पळय आतां डिसिजन आयलां तितून सुप्रीम कोर्टान DAV कॉलेज भटिंडा वर्सीस स्टेट ऑफ पंजाब एक्सप्लेन केलां आनी तितून म्हटलां की आमी जेन्ना हे एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशन्स म्हणटा जे रिलिजियस जावं लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी इन्स्टिट्युशन आसा तेन्ना ते ह्या दोनी सेक्शनाच्या कॉन्टेक्स्टान बरोबर आसपाक जाय. आनी जेन्ना तशें म्हणटा तेन्ना तेंच्यांनी आपल्यालो कल्चर स्क्रिप्ट जावं लँग्वेज सांबाळून दवरपा खातीर इन्स्टिट्युशन्स ओपन करपाक जाय. तूं कितें म्हणटात राजन बाब, गोंयांतल्या मायनॉरिटीची भास इंग्लीश? आता मायनॉरिटीचो प्रश्न येवंक ना. आता प्रश्न सुप्रीम कोर्टान एक डिक्लेअर केलें
It is the fundamental right of the parent to decide. Supreme Court also says that minority, ज्या linguistic आणि religious Minority you cannot interfere. आणि आपली भाषा, आपली culture सांभाळून दवरपा खातीर, Correct. according to these sections, Yes. they should go ahead. Yes. And the minorities. गोंयांतल्या minorityची भाषा English. 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 Yes. Who's to decide? You about my language? I will decide. ना रे बाबा, I No, mean, no, it is not. don't See, go by this. Let us go one thing. These two friends of mine are having the same argument that was there before the Supreme Court judgment. They have not changed their attitude because they don't want to see it. They are still sticking as if this judgment has nothing. Okay. Hey, Bhai, a our- constitutional bench. I cannot accept this argument. Trajan Bab, with due respect to all his views, आणि इंग्लिश शिकपाक जाय, हांवूय मानता इंग्लिश शिकोवपाक जाय, म्हणून हांव सांगतलो की प्राथमीक लेवलचेर एक सब्जेक्ट जाल्यार इंट्रोड्यूस करुया. कोंकणी मराठी शाळा आसूं दी किंवा कन्नड आसूं दी, आतां गोव्यान कन्नड शाळा सुरू जाल्यो, एक सब्जेक्ट इंग्लिश सुरू कित्याक इंग्लिश शिकता भुरग्यांक जाय म्हणून. यू कॅनॉट स्टॉप दॅट. आणि प्रोग्रेसिवली इंग्लिश वाडत वतली, कोंकणी मराठी प्रोग्रेसिवली कमी जात वतली. एक 3 वर्सां जाले परत जालें. एवरीबडी वॉट एवर यू वॉन्ट यू गेट. तुजे भुरगे फाल्यां फर्स्ट स्टँडर्ड शिकून सेकंड स्टँडर्ड शिकून हे जावचें ना, IIT जावचें ना, वकील जावचें ना, डॉक्टर जावचें ना. तांकां शिकपाक फुडें फुडें पर्यंत पावोंक जाय. 15 वर्सां 17 वर्सां 18 वर्सां शिकोवंक जाय. My question is simple. That's One why minute, वाचलो तो. please. Wait, Please understand. cover One minute. करूया मरे. No, I'll finish on this point. Well, sir. Listen to me. Quickly. What he says that it should be from the. Then why not to everybody? Why do you have unaided schools? Do it and see what happens. So why are you creating two classes of people? No two classes being prepared. Yes, you are allowing unaided schools English to Okay, work. point taken. And you are talking. But what about those 25,000 point students? taken. तुझो पॉइंट Point तरी taken. घेऊया. Yeah. समजून घे पहिलं, हे जजमेंट जे आसा कंपल्सरी कन्नडी केली त्या विरुद्ध हे जजमेंट आसा. बरोबर. ही सक्ती केली. सक्ती केली, ती सक्ती करपाक तुका मेळचें ना. तुजी जर लँग्वेज तमीळ आसा तूं तमीळ भाशेन शिक, हे सांगता तो. तुजी कन्नड आसा तर शिक. तो 8D म्हणना अशें म्हणटा तुमी. 8 प्रश्न थंय येवंक ना. 8 तो RT एक्टान आसा. ओके. 8 हो प्रश्न तू येना. 8 मागीर तू ती खबर ती मागीर सांगात. आधी पहिल्यांदा आमी उलोवया. घटना आमकां कितें दिता अधिकार, फ्री शिक्षण दिता, 14 पर्यंत शिकोवंक कंपल्सरी करचें म्हणून दिल्लें आसा. आपल्यो मातृभाशा टिकोवन दवरपा खातीर भितर तरतुदी आसात. मायनॉरिटी स्कुलांक, मायनॉरिटी म्हणजे कितें, रिलिजियस मायनॉरिटी स्कुलां जीं आसात तांकां तुका जस्ट बिकॉज इट इज रन बाय अ मायनॉरिटी, रिलिजियस मायनॉरिटी, तुका डिस्क्रिमिनेट करूंक मेळचें ना. ग्रँटीचो उल्लेख ना आर्टिकल 33. ग्रँट कमी दिवची, चड दिवची, दिवं नये ह्या संदर्भात डिस्क्रिमिनेशनचो उल्लेख आर्टिकल 30 जायना. 29 जे सांगतात थंय तुजी जर विशिश्ट भाशा जर आसा, स्क्रिप्ट आसा, ती राखून दवरपाक तुका अधिकार दिल्लो आसा. त्या संदर्भात सरकारान सगळें कितें सो हे दोन विषय मिक्स करचे न्ही. हे mix करू नाका. बरें, दुसरी सुरेश हे बाब विशय म्हाका करू नाका. चीफ मिनिस्टर म्हणटा की दिस जजमेंट हॅज विंडिकेटेड माय स्टँड. यू एग्री विथ दॅट? ना ना पण त्याचा दुसरो हे असू शकता, मुद्दा असू शकता की आमकां जशें 2.5 वर्सां ताणें दवरले, कांयच नोटिफिकेशन काडनासतना जावं हेवटेन तेवटेन करता आसतना, आतां 2.5 वर्सां तेगेलो टेन्युअर उरला, ते ह्या जजमेंटा वयल्यान तो गुणेत रावतलो. कोणाक गुण येतलो म्हणटा? इंग्लीश वाल्याक आतां इंग्लीश वाल्यांक गुण येतलो. इतलो तेंप आमकां 2.5 वर्सां गुण येयली. आतां फुडलो टेन्युअर उरला तो. यू आर स्टील लुकिंग एट दिस व्हेरी ऑप्टिमिस्टिकली. हय सामकें. की कोणा तरी गुण येतलो पण आमकां न्ही. हय. इतलो ऑप्टिमिस्टिकली पळयता. ताजेर यू एग्री दॅट दिस No, first of all, Chief Minister statement is totally mischievous and misleading. The Chief Minister has never accepted that the parents had the right to choose. This is the striking part of the judgment. Chief Minister is being criticized of minority appeasement on his MOI policy and you are still talking like this against him. Please, appeasing minority is not my problem. And I'm not interested what he does. He has never accepted that the parents had the right to decide the medium of instruction for their child. And that is the main judgment. Let us not get diverted about the whole issue. Because there, about 8... do you think this judgment has vindicated Goa government's MOI policy? No. Not at all. You are saying English is a language of minority English in has Goa. to be granted. Goa government says that we are giving grants to the minority institutions. I am saying don't have two classes. You are of contradicting language. your own argument. No, there are 27,000 students studying English who are not getting grants for no fault of theirs. When the RT Act provides for them to get primary education free. You are saying that present policy of Goa government is okay, but it should be expanded 100%. for the unaided Yes, also. yes, Okay, okay. yes. By हांव म्हणन Yes. एके वटेन मुख्यमंत्री लोकांक सारकें कितें जाता तें सांगिना आनी इंग्लीश जे आतां एडवोकेट्स आसात, हय. म्हळ्यार आतां त्राजन बाब सारके,
ते ह्या कॉन्स्टिट्युशनचो जजमेंटचो आपणाक जाय तसो अर्थ काडटात. जे MOI पॉलिसी केली गोवा सरकारान तिचे प्रिएम्बल तुवें जर वाचले न्हय थंय मातृभाषा हीच प्रमुख भाषा आसूंक जाय हें गोवा सरकार कबूल करता. करेक्ट. आनी मागीर गोंयच्या स्कुलांचो 3 वांटे घालता. एक कोंकणी मराठी शाळा, एक इंग्लीश शाळा आनी एक मायनॉरिटी शाळा म्हणटा. हांगा मायनॉरिटी शाळा हो उल्लेख केलोच कित्याक ह्या सरकारान त्या MOI पॉलिसीन हें म्हाकाय समजना. लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी म्हणून जर केलें ह्या हातूंत भितर जेन्ना सुप्रीम कोर्टूय मायनॉरिटी लिंग्विस्टीक आनी रिलिजियस म्हणटा then don't you think that is giving मनोहर पर्रीकर an edge? No, it is not giving him any leverage. कित्याक MOI पॉलिसीन ताणें एक थर्ड कॅटेगरी केली मायनॉरिटी स्कूल्स म्हणून. ताका कितें म्हणपाचें आसा डायोसिसन स्कूल्स जे पळय शाळा चलयतात त्यो मायनॉरिटी स्कूल ताका म्हणपाचें आसा. आनी फुडें ताणें अशें दिलां की ज्या कोणाक जाय ताणें मायग्रेट करचें फ्रॉम इंग्लीश टू मायनॉरिटी स्कूल्स or कोंकणी मराठी टू मायनॉरिटी स्कूल्स and then you continue to get grant. पूण ते 130 स्कुलान एक स्कूल आसा तें मार्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचें आसा. एक आसा हय. ते मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशन ते मायनॉरिटी स्कूल जाता हें कोण सांगतलो. तुम्ही म्हणटात की ह्याचो मुख्यमंत्र्याच्या पॉलिसी कसलोच फायदो जायना. ना पॉलिसीक फायदो जायना. तेजी पॉलिसी बट्रेस जायना. ती पॉलिसी बरी अशें थारना ह्या जजमेंट वाचल्यान थारना. परत एकदा गोंय म्हजी एक विनंती सगळ्यांकूच आसा. डायोसिसन स्कूल्स गोव्यान पेरंटांक पालकांक फ्रिडम दिवचो म्हणटात आनी इंग्लीश शिकयतात. पुर्तुगालची डायोसिस अशी दिता परवानगी इंग्लीश भाशेन शिका म्हणून थंय ते पुर्तुगेज शिका म्हणून सांगतात. जर्मनीन ज्यो डायोसिस आसा त्यो सांगतात जर्मनीन शिका म्हणून. फ्रांसान जे डायोसिस आसा ते फ्रांसान शिका म्हणून सांगतात. फक्त गोव्यानूच हो प्रश्न निर्माण जाला की इंग्लिशीन शिक्षण दिवचें म्हणून. खरें म्हणून हें जावपाक जायनासलें. आमच्यान एक मदलो मार्ग काडूं येतालो. कित्याक म्हणून की गोंयच्यो सगळ्यो शाळा सगळ्यांनीच मान्य करत आसल्यो त्यो इंग्लीश कोंकणी किंवा मराठी ह्या भाशेंतल्यान सुरू जावचें. इंग्लीश ही इंटरनॅशनल शाळा इश्कॉल जाला भाशा जाल्या म्हणून एक विशय इंग्लीश सुरवातीच्यान आसचो आनी तो फुडें व्हरचो. ही जर तोड आमी काडटात तर पहिली दुसरी तिसरी विशयच मोकळो जाता. विशय मोकळो. इंग्लीश वाडत चल्ली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर्यंत आनी फिफ्थान टोटल इंग्लीश जाता. ओके. आनी तितली कोंकणी मराठी कमी जायत चल्ली. एक विशय उरता. म्हाका एकच गजाल सांग फायनल 2.5 वर्सां उपरांत ह्या जजमेंटा नंतर तुका कितें दिसता कितें परिस्थिती आसतली जेन्ना परत मनोहर पर्रीकार इलेक्शन फेस करतलो? काय आतां भशेनूच परिस्थिती आसतली काय बदल बी जातलो? आतां भशेनूच परिस्थिती आसतली. व्हडलोसो कांय तितून बदल आसपाना. कित्याक तो हो मुद्दो घेवन फक्त तेजो पॉलिटिकल यूज करपाक सोदता. तो एज्युकेशनल पॉलिसी म्हणून ही मात्तूय पळयना. आमी जशें पयलींच म्हटलां ही तो पॉलिटिकल पॉलिसीच करता. सो ह्या ऑर्डरी उपरांत जैसे थे. Final comments quickly. See, we must not forget when the agitation for medium instruction started. Quickly. Yes, and the demand for English was done. It was done based on the RT Act, which said that free and compulsory education. It was not mentioned which language. And today the Supreme Court says the child and the parent has the decision. Okay, so you are ending where you started. Yes. So म्हाका दिसता खूप बरी एनालिसिस जाल्या. प्रत्येक घटनेची कलम घेवन एनालिसिस जाला. प्रिन्सिपल्स घेवन एनालिसिस जाला आणि ट्राजनोमाने आपले मुद्दे खूप खरपणान म्हणल्यार जशें भाईन आनी सुरेलान मांडल्यात. एक विस्कटावणी खूप बरे तरेन साध्या सोप्या भाशेक गोंयकारा खातीर जाल्या. तुमी तिग जाण आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.